तू बसीन आशिल्ले खंयच्यान खंय वयताले? सावड्डेसान मडगांव. कितें जालें बसीन? बस फास्ट आशिल्ली. काय समजना कितें जालें तें. जंप जाली स्पीड ब्रेकराचेर? हय ती जंप जाली आनी ओवरटेक कितें करतात काय खबर ना. समती अशें करून टर्न जाली आख्खी बँड जाली बस. आनी समती अशें करून पडली. लोक आशिल्लो बसीन खूब? खूब लोक आशिल्ले. ड्रायव्हर पिवन आशिल्लो? काय खबर ना कितें जालें बट फास्ट आशिल्लो भरपूर फास्ट आशिल्लो. कितल्यांक सुमार जालें तें? एक्झॅक्ट खबर ना. एक वर जालो असले एक्सिडेंट हाजे पयले भरपूर जाल्ले आसात. हे पयल्याच खेपे न्ही. हाजे पयले भरपूर एक्सिडेंट जावन लोक मेल्ले बी आसात. पूण हे पोलीस बी तांकां हे करनात, आडयनात. ओव्हरलोड घेवन वतात, बशी भरपूर कॅपॅसिटी घेवन वतात. 11 स्टँडिंगांतल्या सुद्दां तांचे 25-30 स्टँडिंग असतात. ताचे गव्हर्मेंटाचो कांय कंट्रोलान पोलीस हे दोळ्यान पळयतात. फक्त ताला मारपाक लावतात, फक्त हेल्मेट घालनाशिल्ल्यांक. आनी त्या खातीर हाजे फुडें असले एक्सिडेंट जावपाक जायना. पब्लीक खूब आतां छान जाल्लो आसा. आनी हाजे खातीर तांणी एक तर ते ओव्हरलोड उरता, दुसरी तांगे स्पीड केली ती सामकी स्पिडीन ते सामकें ओवरटेक करपा लागून ते पॅसेंजर करपा लागून सामकें ओवरटेक करपा लागून सामकें फाटल्यान फुडल्यान तो स्कुटरवालो आसून पळयना. आज हो एक्सिडेंट जालो तो पळय, तो गाडीवालो बाबा कितें जालो तो आज काय मेल म्हूण कोणाक खबर. सगळी मिस्टेक ही ड्रायव्हराली. ड्रायव्हर एकदां पिवनूय आयिल्ली उरतात. आनी त्या खातीर तांकां फुडें लायसन कट करपाचें. त्या ड्रायव्हरालें लायसन आनी बशीचेंय बी लायसन सामकें लायसन दोनूय कट करपाक जाय. जाल्यार आमी ओके वतलीं. ना जाल्यार हाजे फुडें जर ती परत जर बस लायनीन आयली जाल्यार आमचो उज घालना हांव पेटोवन उडयतलें. आनी हाजे फुडें 11ची वर जर स्टँडींग जर उरलें जाल्यार हांव प्रत्येक बशी आडोवन थंय पोलीस आपोवन हें करतलें, दाखयतलें. बसी आशिल्ली? बशी आशिल्ली. सामकीच लोक गोवा मारला